कांय दिसा फाटी विधानसभा अधिवेशनात बायला पंच सरपंचांचे घो दादागिरी करतात म्हूण भाजपाचो कुंभारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान मुद्दो काडिल्लो। हो एक पंचाचो मिस्टर म्हणजे घो तेजो म्हाका सांग तेका अलाउड आसता पंचायतीन भितर इन्वॉल्व जावपाक? अशें आतां बायल जर पंच जाले जाल्यार हे सगळे घोव येता आनी पंचायतीन बसता डिलिंग करपाक। हे कितें चल्लां स्पीकर सर? हे तुमी खंय नाल्यार खंय तरी थांबोवंक जाय। आता अशेंच बायल पंचाच्या घोवाचेर दादागिरीचो आरोप कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे वार्ड नंबर 10 दामोदर नगरांतले थळाव्यांनी केला। वार्ड नंबर 10तली पंच वांगडी संजना नायक हिचो घोव अण्णा नायकान खंय बेठेच कारण नासतना क्याजी स्कायलायन हे हावजिंग सोसायटीचे सिवेज पंप रूमाच्या ऑपरेटराक मारबडय केली म्हूण आरोप। तशेंच अण्णा नायक म्हणटा तो राती अपराधीचो येवन सतयता। हो आमचो सिवरेज ऑपरेटर बाबानी नायक कायजी स्कायलायनाचो सिवेज आनी पंप रूमाचो ऑपरेटर। हांगसरची जी लोकल वॉर्ड पंच आसा संजना नायक आनी ताजो जो हजबंड आहा अण्णा नायक आनी ताज्या वांगडा आनी एक मेंबर आयिल्लो थंय आनी हिटेड आर्ग्युमेंट जाले सिवेज पंपा लागून आनी ताका कानपटार तांच्यांनी चार आनी तकलेक थोडे आनी पांयार 2-3 फावट मारून ताजे हे केलें ताका इंजरी दिला। आनी आमचे एकूच प्रश्न आसा फर्स्ट की पंच मेंबर इलेक्टेड संजना नायक हजबंडाक कशें रायट मेळटा हांगा आमकां रातचे येवन टायर्ड जावन फोन करपाक, इन्स्पेक्शन करपाक, मारहाणी करपाक? म्हणजे ही गजाल घडली ती रातची घडली ना, ही काल घडली ती 1:30 ते 2 सुमार दनपारची जाल्या। आनी पयली इन्सिडंट जाल्ले आसा रातचे 10 येता हो। मेन मुद्दो कितें लोकल पंचायत मेंबर ताजो हजबंड हांगा गुंडागिरी, फोन करप, झगडी करप, मारप हे चालू आहा। आमचो मेंबर जो आसा तेणें सांगलें ताका कितें बाबा तूं कितेंय करपा आहा तूं लिगली कर आनी पंच मेंबराक घेवन यो आनी एक्शन घे म्हणून। कोणे मारलो तुका? दोग जाण कोण तरी येयलेले वांगडा कोण होता पण म्हणपाक लागलो पंच म्हणपाक येयला आनी म्हाका विचारपाक लागले म्हाजे मातशें तोंडाक उदक पडलें म्हणून बेगीन गेल्लो हांव उदक तोंडाक उदक मारपाक ते म्हणल्यार तो व्हिडियो काडपाक लागलो। व्हिडियो काडटकीर मागीर म्हाका विचारपाक लागलो तूं कितें करता हें करता म्हणून कितें मारपाक लागलो ते कितें आसा आनी मागीर हांवें सांगलें का म्हाज्या पंप पाड पडल्या आनी सारकें ना तें सारकें करता म्हणून तूं विचार तेंका वचोन म्हणून कोण म्हणून काय आनी मागीर येवन म्हाका हांवें ताका मागीर सांगलें आनी मागीर तो सांगपाक म्हाका मागीर हांवें सांगपाक सांगलें आनी येयला म्हाका कॉला धरपाक हांवें कॉला धरलो आनी मारपाक वयता तेन्ना आतां हाडयला गेलो सगळो आनी मागीर तो दुसरो येयलो तेणें म्हाज्या हातांतलो मारली। ओके, सो ह्या संदर्भात ते पुलीस कंप्लेन कितें केलें? आमी मेंटेनन्स आमची सोसायटी आहा रजिस्टर्ड सो आमी कंप्लेन केल्लें आहा पुलीस स्टेशनार काल। ओके, PI आमी इन्फॉर्मेशन दिलां आनी समनिंग जातलें अशें आश्वासन दिलां आमकां पुलिसांनी। हांव सुरेश नायक हवेली कोटे म्हाका अण्णा म्हणून सगळे जाण वळखता अण्णा नायक। आज आमच्या वाड्यार कितें जालें एक बिल्डींग आसा कायजी स्कायलायन म्हणून तिजे उदीक सोकपीट सामकी लिकेज आसा सामकी रस्त्यार व्हांवता। पयर तांच्यांनी पंप लायलो आनी ती सामकी भायर सोडटाली उदीक म्हणून हांव विचारपाक गेलो तांकां हय हें उदीक तुमी अशें सोडूं शकना भायर कित्याक तें बुरशें उदक सामकें। तो एकटो कोण आसलो पळय तो मनीस तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी वाद करपाक लागलो तूं कोण काय म्हणून विचारपी। हांवें म्हणलें हांव एक ग्रामस्थ हांगल्लो असलें उदक तुमी भायर सोडूं शकना म्हणून ताका विचारलें तरी आसतना तूं कोण काय म्हणपाक हांवें म्हणलें म्हाजी बायल पंच आनी इतलेंच म्हणलें की म्हाजी बायल पंच आसा मागीर लोकांची कंप्लेनी येवं शकता हांगा म्हणून तुका सांगता म्हणल्यार तें उदीक सोडूं नाका। मागीर तेजेर तो बाचाबाची करपाक लागलो आनी तें उदीक सगळें भायर येता आनी आमी पयलीं हेल्थाक एक कंप्लेन दिल्ली आसा तेजे बद्दल कायजी स्कायलायना बद्दल हेल्थान कांय कंप्लेन दिल्ली आसा। आतां हेल्थ केन्ना इवन कंप्लेन इन्स्पेक्ट करता ती पळया। सामको बिजी रोड दिसांनी कितलेशेच लोक येता वयता गाडयो भरपूर चलता थंय सामको सावयवेऱ्या तो फोंडा बस स्टँड पर्यंत पावता तो रोड। तें उदीक खड्ड्यांनी भरल्या कारण उदीक उसळटा आनी हो श्रावणाचो म्हयनो आमचो तो लोक थंय तेच पांय घेवन देवळान वयता गणपतीचें देवूळ आसा आमचें तें लागीं वयर मारुतीचें देवूळ आसा तुमी कित्याक एक्शन घेना काय म्हणून आमी ते हेज्या बद्दल हेल्थाक बरयल्लें आसा नोटीस काड म्हणून त्या डिपार्टमेंटान तेंची दखल घेवपाची। थळाव्या पंचाचो घोव जो आसा तिचो हस्तक्षेप हांगा चड जाता असो थळाव्यांचो आग्रो आसा तर तेजेरूय कारवाई जावची अशी थळाव्यांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर कोर्टीच्यान हांव शेखर।